शिवाजी गोंयांत येवन गेलो ताची गोंयांत सध्या 350 वर्सां मनयतात. आणि थिवी शिमेवेल्या शिवकालीन किल्ल्याची ही दशा. प्रुडंटान किल्ल्याच्या दशेचो रिपोर्ट केल्या उपरांत पुरातत्व खात्यान कोलवाळच्या किल्ल्याची साफसफाई हातात घेतली. पळयात ही दोन चित्रां. प्रुडंटान रिपोर्ट दाखोवचे पयलींचो किल्लो आनी आतांचो. फाटल्या दिसांनी एक शिवाजीची मिरवणूक जाली, जे 350 वर्सां जाली शिवाजी, त्या निमित्तान एक मिरवणूक जाल्ली साखळे पर्यंत. ते मिरवणुकेक आमी आसले. आमच्या एक भागान जी कोलवाळची भाग आहा, रेवाड्याचो भाग आनी थिवीचो भाग, हेच्या मदीं एक किल्लो येता. ते किल्ल्याचे आमी तेंचे कडेन मानलेले की नितळसाण करची म्हणून. आयज तेंच्यांनी नितळसाण केलेली आनी आमी सगळ्या कोलवाळकाराच्या वतीन जी प्रुडंट मिडिया आहा हेणी आमचो आवाज हो सरकारा पर्यंत पावल्लो आहा आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची दखल घेवन तेजे नितळसाण केलेले आहा. आनी तेन्ना ती दुर्दशा अशी जाल्ली ते किल्ल्याची, पळोवन दूख भोगताले. आनी जशें आमी ती किल्ल्याची आमच्या प्रुडंट मिडिया कडेन आमी डिस्कस केलें आनी तेणी आमची वयर मेरेन ही पावयली मॅसेज. आनी तेन्ना दुसरे दिसाच्यान किल्ल्याची आतां अशीच चकमकता किल्लो की दिसता बाबा हांगा किल्लो आसा म्हणून. आनी म्हाका उमेद वागता की आमचे रोखडेच ट्युरिजमा कडेन पावले आनी तो किल्लो बेगीतले बेगीन साफ केलो. किल्लो नितळ केलो म्हूण जायना, ताचें मेंटेनन्स आनी रिनोवेशन करून तो जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागतात. सरकार कडेन रिक्वेस्ट करता, हांगा शिवाजी येवन रावन गेल्लो, संभाजी येवन रावन गेल्लो, तेजें अस्तित्व हांगा दवरचें आनी तो बेगीतले बेगीन रिपेर करचो आनी तेजी देखरेख करची अशें सरकारा कडेन मागता. आनी सरकारान बेगीतले बेगीन आतां लक्ष दिलां तशें लक्ष दिवचें. पूण हांव मागतां की सरकारान हेचें रेन्युवेशनूय करचें आनी बरो ही आयडेंटिटी एक आमची जी आहा ही दवरपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.